foment this kind of a division between people to create some law and order and probably for politics. There should be no politics in such type of matters, and I believe that we as Goans should stand up together and rise up to the occasion to show what it means to be a Goan. It will have to be taken because these are matters of law and order concern. Fakat पहिले कित झाले नाही, but also ongoing, and we will definitely have this included in our आमचे भाषणां आसतले. त्या वेळार वचून केल्ल्या आगळिकेचो आणि ताच्याविषयी केल्ल्या विधानाचो निषेध करता आणि ह्या प्रकरणात ताकतिकेन पुलीस चौकशी करपाची मागणी करता. मान बजरंग दल समाजात एकचार सांबाळून उरचो देखून वावुरतल्या लोकांक दहशत घालपाक भायर सरला आणि जो मेरेन तांची वेळार चौकशी जायना तो मेरेन गोंयची सहिष्णू धर्मनिरपेक्ष संस्कृताय नष्ट जातली अशें ह्या बसकेचे मत आसा. उदय बाबाच्या घरा घडिल्ले घडणुके उपरांत फाटल्या 2 दिसांसावन पुलिसांनी गुन्यांवकारांचेर कसलीच कारवाय केल्ली ना. ह्या घडणुकांत सरकारची मूक संमती आसा काय म्हणपाचो दुबाव येता. गोंय सरकारान ह्या घडणुकेचेर उक्तेपणान आपली भूमिका जाहीर करची आणि संबंधितांचेर खर कारवाय करची अशी ही बसका मागणी करता. उदयबाब भेबरे हांका ताबडतोब पुलीस संरक्षण दिवपाची मागणी ही बसका करता. गोंय सरकारान गुन्यांवकारांचेर ताकतिकेन कारवाय करची तशेंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर आपली भूमिका स्पष्ट करची अशी मागणी ही बसका करता. आमकां खबर आहा तूं कुंकळकार न्ही, तूं फातर्पेचो, तूं कुंकळकार न्ही, आणि तूं कुंकळकार जर आशिल्लो जर जायत जाल्यार त्या शाबदादा भशेन ओपिनियन पोलाचेर जशी शाबदादान सगळी ज्योत घेवन गोंया भितर यात्रा काडिल्ली हे गोंय सांबाळपा खातीर त्या शाबदादाच्या गुणांचो पायीक जाता आशिल्लो. पूण तुजी ती तांक ना, तुजी अक्कल ना आणि ताका लागून फातर्पेचो हो मनीस आपूण कुंकळकार म्हणटा. त्या कुंकळच्या महानायकांची याद कर, त्या पिंटोच्या बंडाची याद कर ज्यांनी पोर्तुगीजा विरुद्ध झूज मांडिल्ले आमच्या गोंय स्वतंत्र करपाक. तूं खंयचेर आहे की झाड की पत्ती. रातच्या वेळाचेर उदय बाबागेर येतात. थंय लवू मामलेदाराक कितें जालें तें तुमकां खबर आहा. बेळगांव वादावादी जाली आणि तातूंतल्यान हातगाईचेर प्रकरण आयलें आणि जेन्ना जो मनीस इतले ते पुलिसां भितर आसा तेका कोणाकडच्यान थापट खातगेर जे उचामाळून येता तातूंतल्यान ताका आतां कळलो. 85 वर्साचो उदय बाब, 85 year old, आणि ताजेर वचून तागे घरा कडेन वचून तुम्ही ही जी अरेरावी करता पळय हेका अर्थ आसा कितें. आणि हांव सरकारा विचारता, तुम्ही जागे आहा का न्हिदलात का तुमच्या सहकार्यान, तुमच्या आदारान आणि तुमच्या सपोर्टान हे सगळें जाता. गेल्या 2 वर्सां गोंयांत ज्यो घडणूक जाता त्यो जर पळयल्यो जर जायत जाल्यार ह्या सगळ्या घडणुकां भितर सरकाराची मिली भगत आसा अशी दिसता. रामा काणकोणकरा वेळाचेर तुम्ही सुमोटो एक्शन घेतात. कंप्लेनंट कोण? रामा काणकोणकराचो जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जालो ताचो कंप्लेनंट कोण सांगा बरें आमकां. हू इज द कंप्लेनंट? आणि तुका ह्या केसी भितर कंप्लेन दिवन आता 24 वर्सां जाली, 24 वर्सां जाली तरी आसतना एक्शन जायना. ह्या गोंयांत कायद्याचें राज्य असं काय कितें हो प्रश्न आमी प्रमोद सावंता विचारपाक सोदतात. भावांनो आनी भयणीनो, गोंय ही आमच्या एकचाराची एक प्रतीक. आमी खूबदां सांगलें गोंया भितर जेन्ना व्हडले गोंया फेस्तां वता तेन्ना 1000 लोक जर लायनी भितर रावली जर जायत 900 क्रिस्तांव असल्यार 100 हिंदू भाव आसता साहेबाच्या दर्शनाक. तूं फातर्पेच्या जात्रेक गेलो जर जायत 900 हिंदू आसा जर जायत जाल्यार 100 क्रिस्तांव बाय आसता फातर्पेच्या जात्रेक फातर्पेकालीच्या दर्शनाक. आणि तुम्ही सुरलाचो मेळ, शिगम्याचो मेळ पयलीं पिराक नमन करता आणि मागीर गांवाक वता. दिवचली बी हीच प्रथा आसा. सो आमच्या गोंया भितर जो हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव एकवट आसा तो एकवट इबाडपाचो एक सिस्टमॅटिक प्रयत्न गेली 2 वर्सां सातत्यान चालू आसा. तेका लागूनच आंध्र प्रदेशातलो कोण तरी येता, राजा का फाजा कोण, आणि तो सावर्ड्या भितर सगळ्यांनी घरा कडेन तलवार दवरपा जाय म्हणटा. आमकां तलवारीची गरज ना. आमकां इतली वर्सां गोंयकाराक
तलवारीची गरज पडला आमगेलो भावचार आमगेलो एकचार इतलो बरो आसा की आमकां तलवारीन प्रश्न सोडोवपाचे ना पूण तरी आसतना हो कोण बजरंग दलाचो का कोण तरी येता आनी आमकां तलवार घेवन मुखार सरा म्हणटा. हांव मागता सगळ्या कडेन ही फक्त सुरवात आसा. आमी आज जे उदय बाबा घरा कडेन जाले अरे तुम्ही मुद्द्याचेर येनाकात. मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्यान. तुम्ही ज्या तरेन उदय बाबान व्हिडिओ काढलो विराजन आणि ताच्या समर्थकांनी 50 व्हिडिओ काढा आणि व्हायरल करा मरे हाडेल तुम कोण आहे. समबडी हॅज बॅन्ड यू. कोणे तुका हे घातला मदी शीम घातला व्हिडिओ काढनाक म्हणून. जे उदय बाबान म्हणला ते काउंटर कर. उदय बाबान ज्या मुद्दे म्हणला ते काउंटर कर. आर्ग्यू. लोकशाही भितर कितें आसा तू तुगेली म्हणणे म्हणटा हांव म्हागेली म्हणणे म्हणटा. हांव मागता आमदारा लागीं ह्या असेंब्लीच्या सेशनाक हो मुद्दो येवपा जाय. जर कारवाय जायना ह्या गुन्हेगाराचेर आनी आमकां अशी परिस्थिती हाडनाकात फातोर्डेच्या पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडपाचो ना जाल्यार एसपीच्या कार्यालयाचेर मोर्चा हाडपाचो. 28 जानेवारीक सुनीता सावंताक ट्रान्सफर केली. कित्याक केली. एसपी साउथ सुनीता सावंताक 28 जानेवारी ट्रान्सफर केली. शी वॉज इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑल दीज पीपल. ह्या लोकांचे रेकॉर्ड तपासताले ह्या लोकांची फाईल तयार करताले म्हणून सुनीता सावंत एक अपराईट पुलीस ऑफिसर 28 जानेवारीक ताच्या तडकाफडकी बदली केली. आणि 28 फेब्रुवारी किती जाता बरोबर एक म्हयन्यान उदय बाबा घराचेर ही झुंडशाही जाता. हाचो अर्थ कितें. 1 + 1 = 2 कळटा आमकां. हे सगळे कशें जाता हे सूत्र न कळपा इतले आमी मूर्ख न्ही. आणि सरकार जर कारवाई करणं जर जायत जाल्यार सरकार या गुंडाक पाठिंबा दिता हो आमचो जाहीर आरोप आसा. आणि जर सरकार हातूंतल्यान जर आपल्या बाजू क्लियर करपा जाय. प्रमोद सावंता जर दिसता जर जायत की आपूण हेजे फाटल्यान ना आपल्याला गृह मंत्रालय ना होम मिनिस्ट्री ना देन यू हॅव टू ऍक्ट. तुवें आता ऍक्ट जावचे पडटले. तुवें काम करचे पडटले. डायरेक्ट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस की ताबडतोब कारवाई जाय म्हणून. प्रोबेबली ते आउटनंबर्ड द अदर्स किंवा तांकां ताजो भंय दिसलो आसतलो ते बेगीन आपल्याले ते सगळे गुट लावून दुसरे कडेन गेले. उदय बाबान सांगलें आपूण हाचेर कंप्लेन करचो ना तांणी केलें तें केलें तांकां माफ करया. पूण ना इश्टानो ते हांगच्यान गेले आनी थंड रावले नात. हांगच्यान कुंकळे गेले आनी कुंकळे वचून तांणी एफिजी उदय बाबाची केली आनी त्या एफिजी कडेन जी भास तांणी वापरल्या तुम्ही जर त्या कानाने आयकले जायत तुमकां तिळक मारले बगर तुमचे रगत हुंन जातलें तापतलें तुमकां राग आयले बगर रावचो ना. ह्या लोकांचेर सरकार कित्याक कोणी सरकाराची जबाबदारी लॉ एंड ऑर्डर पळोवपाची. डू यू कॉल दीस लॉ एंड ऑर्डर. म्हाका खात्री आसा आयज हांगा मिटींग आपयल्या आनी जाळवणदारांनी ह्या मिटींग घेवपा खातीर जाहीर केलां. अकस्मात आपयना जाहीर केलां म्हणून तुमी लोक सगळे पावल्यात. आनी म्हाका खात्री आसा तांणी सरकाराची जे यंत्रणा आसा तांकांय ते कळिल्लें आसा की तांचे कडेन पावतलें हाची काळजी घेतिल्ली आसा. ही रातची आपयली ना मिटींग आमी 9 10 बी आपयली ना. ही सांजचे आदेशाक सगळ्यांक सावता अशी वेळार आपयल्या. आमी अभिव्यक्त जावपाक सोदता आमी आमचो हुस्को आमचो राग आमची तिडक उक्तावपाक सोदतात. आनी म्हाका खरेंच अजाप दिसता आनी प्रश्न पडटा आमकां लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपी यंत्रणा आमच्या गोंयांत आसा काय ना. असं जाल्यार हे अशें कित्याक चलता. जर हांगा एक मोर्चा घेवन तुमी येवपाचे आसा अकस्मात काही आयले नात. 5-50 लोक आयले न्ही ते कितें तरी थारावन आयले पूण आमी पयलीं कित्याक कळयलें ना. उदय बाबा कळनाशिल्लें पुलिसेक कळोवपाक जाय आशिल्लें. कायदो ना असो म्हाका खबर ना. हांव कायद्यांतलो एक्सपर्ट न्हय पूण असो कायदो आसा जावपाक जाय ना जाल्यार तो कायदो हाडूंक जाय. जेन्ना आमी कसलोय निशेध करपा खातीर मोर्चा घेवन वतात तुमी काय अकस्मात आयले नात. तुमी काल ठरवून आज आयल्यात. तुमी ते कळोवपाक जाय आशिल्लें. आनी खंयचोय मोर्चा घेवन वचपाक एक टायमींग आसता. केन्नाच कोणी कोणाल्या घरा कडेन रातचे 9 वरांचेर वचून निशेध करता म्हूण तुमी आयकलां. आनी तेंय बी उदय बाबाच्या घरा कडेन वचून बेल मारून ताका मातसो भायर यो म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक जाय अशें सांगून ताका भायर आपोवन आनी आपल्या हातांत मायक घेवन युट्यूबाचेर डायरेक्ट तुमी प्रक्षेपीत करतात. आनी उदय बाबान उत्तर दिल्यात तें तुमकां मायकाचेर आयकयना अशें दिसता की उदय बाब चूप रावन आयकून घेता. उदय बाब तांकां उत्तर दितालो पूण तांकां उत्तर आयकुपाची तयारी नाशिल्ली. ते फक्त सांगपा आयिल्ले. तांकां जाय जे पोटां आशिल्लें ते सगळें कोडून तांचे
थंय तांणी मायकाचेर उलयले पूण उदय बाबा आतां मायक दिलें ना लोकांक दिसतलें उदय बाबा ओग्गी रावन आयकून घेतलें ताका तें मान्य अशें म्हणून तशें न्हय आनी उदय बाबाचो स्वभाव तुमी जाणात उदय बाबाक कितेंय तुमी सांगलें जाल्यार उदय बाब ते मोन्यांनी आयकून घेता आनी ताका आपली जाप दिता म्हाका याद जाता कोंकण रेल्वे वेळार हांवें एक स्टँड घेतिल्लो आनी म्हगेलें स्टँड घेवन हांवें पेपरांनी ताजेर बरयलें आनी ताका आक्षेप उदय बाबान घेतिल्लो आनी तुगेलें कितें चुकता हें तांणी सांगिल्लें घडये उदय बाबाचें मत म्हाकाय मान्य नाशिल्लें म्हगे मत उदय बाबा मान्य नाशिल्लें पूण आमी वी कंटिन्यू टू रिमेन फ्रेंड्स कित्याक तर आमी एकमेकाच्या मताचो आदर करतात व्हड नामना जोडिल्लीं लोकां भशेन लोक कितें उलयतात तें हांव आयकतां आनी अशे वेळार ह्याच गोंयांत उदय बाबा सारका एका निश्ठावान एका साध्या सरळ अशी जीण जगपी कसलोच सुवार्थ काळजांत घेनासतना वावुरपी एका मनशा विशीं एक मनीस मुखार एक चोमो कांय हांव तांकां गुंड म्हणटा आशिल्लो आय डोंट नो तांकां कितें म्हणचें म्हणून कळना म्हाका पूण हांव खात्रीन सांगता ते निजाचे गोंयकार न्हय अशे तरेन गोंयकार वागोवंकूच शकनात पूण तांचे तकलेन जो कुणो जो भुसो भरला ताका लागून घडये ते अशें उलयतात आसतले की खंयच्याय गोंयकार मनशा कडेन भासाभास करतात आमी तेन्ना एक पातळी सांबाळटात एक लेवल सांबाळटात ते जेन्ना उलयताले ते लेवल म्हाका दिसना फक्त बेबदीब ते लेवल सांबाळूंक शकतात आमच्यांनी जायना असलें उलोवपाक हांव नकळो तांचे विशीं हांव कांय वळखना आनी खरें सांगता ते मनीस कितें उलयले त्या विशीं म्हाका मातूय राग ना तांची काकूट दिसता खरो राग कोणाचो आसा जर ह्या लोकांनी ते ज्या तरेन वागले ताजे उपरांत जे एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें तें घेतलें ना आमचे पुलिसूय थंय हाजीर जाल्ले तो मेरेन ते जवळ जवळ अर्दवर ते थंय धुडगूस घालताले मिनवायल पुलीस आयिल्ले पूण तांणी कितें केलें आनी ओगी कित्याक रावले फाल्यां अशें आनी खंय घडल्यार हे पुलीस येतले आनी तोंड दाखोवन ओगी रावतले ना त्या पुलिसांचो बोलविता धनी आनी कोण आसा काय कितें हें आमकां खबर ना पयश्टानो एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां आतां हांगा सगळ्यांनीच उल्लेख केला प्रकाशान केला जावं आतांच फादर मोइझीन आतायतान केला की आमचे जे अधिकार आसात आमच्या संविधानान दिल्ले आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान दिल्ले 4 मुळावे अधिकार आसात ते आमी जतनायेन राखूंक जाय जर आमी घाळ रावले जर आमी दोळे धापून जे जाता ते पळयत रावले कान धापून रावले जाल्यार फाल्यां म्हाका खात्री आसा की डेमोक्रेसी जी ती उरची ना आमचे 4 फंडामेंटल रायट्स परतून एक फावटी याद करता आमचे 4 फंडामेंटल रायट्स आसा तातूंत पयलो फंडामेंटल रायट म्हणजे जस्टीस जो आमकां मेळूंकच जाय प्रत्येकाचो अधिकार आमकां न्याय मेळपाक जाय दुसरो अधिकार आमचो लिबरली आमचें स्वातंत्र्य आमकां जे उलोवपाचें स्वातंत्र्य आसा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आसा फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आसा ताजो आमी बरो उपयोग करपाक जाय फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन म्हणजे पयर उदय बाबा येवन गाळी मारले ते फ्रिडम न्ही फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी उदय बाबा कडेन आसा जी तुमचे मदले प्रत्येका कडेन आसा न्हय करून असले लोकां कडेन तिसरी फ्रेटर्निटी आमी भावतरान रावपाची शिकूंक जाय जी फ्रेटर्निटी आमच्या संविधानाक अपेक्षीत आसा जी आमी एक्सपेक्ट करतात ती फ्रेटर्निटी आमी सांबाळून दवरपाक जाय ती सांबाळून दवरतले जाल्यार आमचे मदीं एक भावचार जो आसा जो बंधुभाव आसा तो आमी सांबाळून दवरपाक जाय आनी सगळ्यात म्हत्वाचें इक्वॉलिटी आमी सगळे एक म्हणूनच सांगता आनी 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 एक अभिमानान सांगून दिसता हांव कोंकणी मनीस कोंकणी लेखक म्हणून हांगा हाजीर ना हांव एक गोंयकार म्हणून आयिल्लो आसा तरी आसतना सांगता एक कोंकणी चळवळ जी आसा जी उदय बाबान आमकां फुडारपण दिलां त्या चळवळीचें खाशेलेपण जाणा तुमी तुमकां खंयच्याय संस्थेंत गोंयच्या खंयच्याय संस्थेंत खंयच्याय चळवळींत खंयच्याय आंदोलनात जो दिश्टी पडना तो एकचार तुमकां आमच्या कोंकणी चळवळींत दिश्टी पडटा आमकां सगळे एक जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव खंयची जात आमकां लागना खंयचो धर्म आमकां लागना आमी कोंकणी म्हणून फक्त कोंकणी म्हणून हांगा येतात आनी ताजे फुडें वचून सांगता आज आमच्या हांगा ह्या सभेक मंगळूरच्यान एक भाव पावला इतल्या खातीर म्हणटा तो मंगळूरच्यान मुद्दम आयला जाल्यार खबर ना घडये तो हांगा खंयच्या कामां आयिल्लो आसतलो पूण हांगा आयिल्लो आसा आनीकय लोक आसतले पूण हे काळजांत जो मोग घेवन आयल्यात कोंकणीचो मोग
ताका लागून तो हांगा पाविल्लो आसा. म्हाका तें मानून जायच. हांव म्हणून सगळ्यांक उदय बाब सांगता ते मानून घेयात म्हणून सांगिना. पूण जे तो सांगता तुका मानवना पर्यंत जाल्यार ताका तो अधिकार आसा सांगूंक. तुका तर मानवना जाल्यार तोच अधिकार तुजो अधिकार तूं वापूर आनी तत्व गिन्यानान तो ह्या ताच्या विचारांक जबाब दी. 2-3 दीस जाली जाले म्हाका फकत गोमले सकाळी काल हांवें वर्तमानपत्र वाचलां पळय तेन्ना 2-3 दीस जाले ज्या मनशांक ही चिंतना समजोना, जे मनीस समजतात आपूण चिंता ते भशेन सगळ्यांनी चिंतूंक जाय म्हूण, जे मनीस समजतात आपूण उलयतात ते सगळ्यांनी उलोवंक जाय म्हूण हे मनीस घेतात आनी उदय बाबाचेर आक्रमण करतात. आक्रमण करूंक पावूंक ना दिसता. ते कितें केलां तें नको, पूण आक्रमण उतरांनी पूण केलां, गाळी मारून पूण केलां, व्हडल्या उतरांनी रागार जावन पूण केलां. हें आक्रमण न्हय, हें आक्रमणूच. आमी असल्या आक्रमणाचेर आमी निशेध मारूंक जाय, खर निशेध मारूंक जाय. कित्याक जें आयज उदय बाबा सभेन घडलां हें फाल्यां म्हजे आनी तुजे सभेन घडूंक जाता. आनी म्हजे आनी तुजे सभेन तर घडत, सगळ्या सभेन तर घडत, सगळ्यांनी एकेच तरेन जो वडील आसा तो आमचे तकलेर बसला पळय तो, हाचे प्रमाणे तर आमी चिंतूंक जाय, हाचे प्रमाणे तर आमी उलोवंक जाय. हें तर फर्मोण करयत जाल्यार आनी आमच्या देशांत लोकशाही उरची ना. लोकशाही आमची, लोकशाही आमच्या काळजांत आसा, लोकशाही आमच्या मनांत आसा. हे लोकशाही पासत आमी झुजूंक केन्नाच आमी फाटीं सरचे न्हय. आनी जेन्ना आक्रमण जायत ह्या आक्रमणाचेर आमी आक्रमक जावन आमी सदांच फुडें सरचे. ह्याच मनान, हेच चिंतेन, हेच भावनेन हांगासर तुमी सगळे एकठांय जाल्यात. त्या वेळाचेर हांवें लायव्ह पळयलें की लायव्ह पळोवन कोण तरी उदय बाबाच्या घरा कडेन बोवाळ घालता. हांवें इमिडिएट बाईक फोन केलो. बाई म्हळ्यार अशें चल्लां, हांव येतां. बाईन फोन घेतलो ना. मागीर प्रशांत सरा फोन केलो. प्रशांत सर म्हणपाक आपूण मातसो पयस आसा, आपूण पावता. तोपर्यंत आपूण पोलिसांक बी सांगता, कोणा पियाक बियाक धाडटा म्हणून पावलो. मागीर परत बाईन म्हाका फोन केलो. आपण सगळ्यांक सांगला, प्रशांत सरय म्हाजे कडेन उलयला. हांव फ्रेडीक फोन केलो आनी हांवें फ्रेडी पावसर थंय पयलींच 30-40 जाण आसले आनी आमी पावतकीर थोडे लोक जाले आनी तांची मातशी संख्या कमी जाले. मागीर ते कितें तरी उलयले आनी गेले. प्रश्न हो ना भावना की कोणी व्हिडिओ कसो काडलो तो. कदाचित कांय गजाली पडटात, कांय गजाली पटनात. ज्यो गजाली आमकां पटनात ते आमी लोकशाही पद्दती मार्गान ताजेर निशेध करप जावं ताजेर आमच्यान कायदेशीर कितें कारवाय करपाक ती करपाक. जे भुरगे थंय आयिल्ले ताका म्हाका फक्त एकूच प्रश्न विचारपाक जाय. आमी छत्रपती शिवाजी महाराज आमी वाचला, उदय बाब तुमी वाचला, उदय बाबा बद्दल तुमकां खबर आसा. ज्या मनशाच्या घरा भितरूच जेन्ना आपल्या बापायचे कडेन मतभेद आसले ते सुद्दां गोंया खातीर आनी गोंया खातीर जो मनीस वावरलो, जाणें गोंय राखून दवरलें, जे आज आमी उलोवंक पावले जाल्यार त्या तातूंतलो एक घटक म्हळ्यार उदय बाब. अशा मनशाच्या घरा कडेन तुमी रातचे 9 वरांचेर वतात, 9:30 वरांचेर वतात आनी बोवाळ मारता. कापस्ताद आसली जाल्यार 5 वरांचेर येवपाक जाल्लें. आनी पयलीं आमकां सांगून येवपाक आमी तयारी करून येता आसले. आमी फक्त ती सोडला. हांव सांगपाक सोदता, आमी तें फक्त सोडला, आमी विसरली नात. अरे म्हणल्यार कितें रे म्हणपाची कापस्ताद आजूय आमकां आसा. तुमकां जर ती भाशा कळटा जाल्यार आमी त्या भाशेन तुमकां जाप दिवपाक शकतात. पण आमी ह्या देशा भितर रावपी, ह्या गोंया भितर रावपी आमी लोकशाही मानपी लोक, लोकशाहीन चलपी लोक. आयज जेन्ना हांव पळयतालो पर्वरी भितर ते काडटना, खंय गेले तुमी? जे दल म्हणटाले ते हजारांनी वर्सांचे पयलींचे झाड काडटाले, लोक रडटाले थंय.
लोकांची देवळांतल्यो मुर्त्यो काढून उडोवपाचो प्रयत्न चलतालो त्या वेळाचेर तुम्ही खंय गेल्ले? तुम्ही थंय कित्याक गेले ना? भावनो जर दुखल्यो जाल्यार त्योय भावनो दुखपाक जाय. तुमकां देवळांतलो देव जर छत्रपती शिवाजी महाराजान दवरलो जाल्यार मान्य आसा. आमकांय शिवाजी छत्रपती महाराजा बद्दल अत्यंत आदर आसा. आम्ही लहानपणासान गाणे आयकताले, किती का आले आणि होतील राजे असंख्य जगती, परंतु शिवबा समान होतील या अवनीवरती. हे गाणे ऐकून आम्ही व्हड जालात. आम्ही शिवजयंती मनयताले. आमकां शिवाजी बद्दल अत्यंत आदर आसा. पण जे तुम्ही कृत्य केला ते कृत्य कोणाकच मान्य ना. हांगा बसल्या कोणाक मान्य आसा? तांच्यांनी कृत्य केले मान्य आसा? जाणटेल्या मनशाच्या पिरायेचे 80 वर्ष पार केल्ले घराडे वचून उलयतात आनी कितें म्हणटात? तुम्ही चूक मागपाक जाय. देवळां भितर दामबाबाच्या देवळां वचून चूक मागपाक जाय. अरे चोरांनो, तुम्ही हाडलाय ते 8 जाणांनी चूक मागली. जे देवाक काम गेल्ले ते तांची चूक मागात न्ही. पयलीं त्या 8 जाणाले त्या दामबाबा कडेन नाक धरून चूक मागपाक लायात. आसा का बसतात? प्रमोद सावंताक इतलें सांगता, फक्त स्टेटमेंट केलें म्हण जायना की आपूण छत्रपती शिवराजाचे आदर्शाचेर आपूण राज्य चलयत म्हण. आमकां एक तरी उदाहरण दी. आणि उदाहरण दिवपाची तुका संधी आयला. आसा का बसतात त्या भुरग्यांक भितर उडय. आम्ही मानून घेतले खरेंच छत्रपती शिवाजी महाराजाचो तो आदर्श घेवन चलयता म्हणून. आणि म्हजी शिटकावणी आसा, परत जर अशें कृत्य केलें जाल्यार आमी त्या पद्दतीन जाप दिवपाची आमची तयारी आसा. इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. आणि प्रमोद सावंताक सांगता, उपकार करून ही घटना घडला ती परत घडूं दिनाका. आमी हाचे उत्तर वेगळ्या पद्दतीन तुका दितले. आणि कारवाय करपाक जाय म्हळ्यार कारवाय करपाक जाय. आमचो सगळ्यांचो आग्रह त्या भुरग्यांक भितर उडोवपाकच जाय. जर रामाचेर कारवाय जाता जाल्यार तांचेर कारवाय जावपाक जाय. हांवें कालूच सांगला, रामा काणकोणकार जर पुरयतलो आनी पुरयले म्हणून सांगता आनी ताका जर 24 वरां भितर अटक जाता जाल्यार ह्या लोक थंय वचून दादागिरी करता, राज्य वचून दादागिरी करता, भेश्टायता. म्हणजे तांचो उद्देशूच असो आशिल्लो की उदयबाबाक भेश्टायलो म्हणटकूच सगळी ही जनता आसा ती वगी पडटली. तशें कांय ना. आमी वगी पडचे ना. आयच्यान ही चळवळ सुरू जाता. आणि तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार ते सदांच सांगतात, शिवाजी महाराजा खातीर आमचो हिंदू धर्म उरलो, शिवाजी महाराजा खातीर आमची देवळां उरली. आनी तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार आयज जे पर्वरी देवूळ आसा ते मोडपाचें काम कोण करता तें पळयात. देव बरें करूं.